आज एक खुशालकायेची गजाल घडलेली आसा आणि ती म्हणल्यार जी नवीन जी फिश मिल कुंकळ्ळे इंडस्ट्रियल स्टेटीक जी येवपाची आशिल्ली ही आयज जे गोवा स्टेट पोल्युशन कंट्रोल बोर्डान तांचे जे परमिशन आशिल्लें ते रिजेक्ट केल्लें आसा आणि हे आमकां दसऱ्याची एक गिफ्ट मेळ्ळी आसा। हेचे बद्दल आज लोकांक जे वारींग सिच्युएशन आसलें वारी आसलें तेतूंतल्यान एक मुक्तता मेळ्ळी आसा आणि तेमी सगळ्यांनी आमचे जे ऑनरेबल आमचे हे आसात MLA तांचे धन्यवाद म्हणलेले आसा। त्याच बरोबर आमचे जे CM तांचेय धन्यवाद म्हणलेले आसा कित्याक ते फ्लोर ऑफ द हाऊस आमच्या MLAक तेणे आश्वासन दिल्लें की जी फिश मिल आसा ही केन्ना आमी येवपा दिवची ना म्हणून आणि ताणें बी आपलें उतर पाळलें आहा। हाचे बद्दल आज कुंकळकारांक खरीक अभिनंदनाची ही गोष्ट जाल्ली आसा आणि आमी आज भरपूर चड खुशालकायेन भरलेले आहा। त्याच प्रमाणे आमच्या फाटल्या दिसाक आमची एक मिटींग जाल्ली आणि त्या मिटींगे भितर आमकां आमच्या MLAन आमकां ठोस आश्वासन दिल्लें की आपूण ही जी पळय फिश मिल येवपाची आसा ही आपूण केन्ना येवपा दिवपाना म्हणून आणि ताणें बी हें आज खरें ठरोवन दाखयल्लें आसा कुंकळकारांक की तो ठामपणे कुंकळकारांच्या फाटल्यान आसा। कुंकळ्ळी जी एक आमची एक विलेज जी कुंकळ्ळे आसा कॉन्स्टिट्युएन्सी आणि IDC जी आसा ती पर्टिक्युलर इन वेरोडा आसा आणि 20 वर्सांनी वी आर ऑलवेज फायटिंग फॉर दॅट हांगा पोल्युशन जाता आणि रिगार्डिंग आवर हेल्थ इश्यूज लोक सफर जाता। आज त्या इंडस्ट्री बद्दल आमगेल्या ऑनरेबल CM डॉक्टर प्रमोद सावंत आणि आमगे LOP युरी आलेमान हेमी इनिशिएटिव्ह घेता म्हणून सांगून आमकां लायक पोल्युशन कंट्रोल करपाचें आमकां आश्वासनूय दिल्लें आणि थोडी तेमी आतां मॉनिटरिंग सिस्टम बसयला इन प्लेस आसा। बट ही जी आज फिश मिल जी रिजेक्ट केला पोल्युशन कंट्रोल बोर्डान ते एक बऱ्यांतले बरी काम करून दाखयला आज गव्हर्नमेंट बॉडीन आणि कुंकळकार त्यांचे आभारी आहाय हे केलं म्हण तेमी आतां फर्स्ट स्टेप हो सांगपाची गोष्ट म्हणल्यार कितें आसा आमचे सगळे गांवचे लोक अलॉंग विथ अस आणि आमकां फुल सपोर्ट आमचो कुंकळ्ळेचो आमदार आनी LOP युरी आले बाबान आमकां फुल केला आणि आमच्या फाटल्यान तो एक स्ट्रॉंग पिलर सारको उबो आशिल्लो। आज आमचे मदीं होतो आमचो एक्स काउन्सिलर शशांक बाब ही इज पर्टिक्युलरली फ्रॉम वेरोडा आणि आमचे मदीं जावं आज एक आमचो काउन्सिलर ना ड्यू टू सम रिजन बाब मारियान सुवारीस बाब आमचे मंजू श्रीमंत जावं संजोय तेकावडे अशे खूब आमगेले जे आसा एक्टिविस्ट आसा ते ना कित्याक वॉट टायम आसा आमकां तुमकां मेळपाचो म्हूण आमी तुमकां एक बायट दिता। सांगपा मेन गजाल म्हणल्यार कितें आतां हांव एक ऑनरेबल CMा कडेन मागता की कसलोय प्रेशरायज जरी हे फिश मिला लागून आमकां कुंकळ्ळे एक लोकांक एक मेसेज स्प्रेड जाला की हिंगा थोडेच MLA आणि थोडे कॅबिनेट मिनिस्टर्स की प्रेशर घालता बाबा हे फिश मिल हांगा करपा जाय म्हूण बिकॉज ऑफ देयर पर्सनल सेल्फिश मोटीव। हांव सांगता की CMा डॉक्टर प्रमोद सावंताक आमचो तो की तूं कसले प्रेशरायज हितून मोडा येनाक म्हूण कित्याक हे जे आसा जे पब्लीक रिलेटेड आणि हे पब्लीक एक त्रासांत घालपाची वस्त हे हिंग करतात। आनेक मागता हांव की कुंकळकारांनी जो मुवमेंटाक तेंको दिलो आणि इवन आमगे काउन्सिल मेंबरांनी 14 जाणांनी जो तेंको दिलो हांव आभारी मागता कुंकळकारांचो आणि कुंकळकारां काउन्सिलाचो आणि इन फ्युचर आमी कुंकळकार हे सहन करून घेवपा ना आणि जे आमकां दाबोवपाचे प्रयत्न जे चालू आसा पळय फर्स्ट स्टेप जाला पोल्युशन कंट्रोल बोर्डान डिनाय केले तेंगे NOC TCPन आतां TCPन आमचो ऑनरेबल हेल्थ मिनिस्टर आणि TCP मिनिस्टर बाब विश्वजीत राणेन ताका खबर आसा आमगे गांवांक आज कितलेशे लोक भरना ते ड्यू टू हेल्थ इश्यू ऑफ दीस इंडस्ट्रियल स्टेट पोल्युशन हेणे तुरंत हांव मागणी करता तेणे ह्या विकाक ती तेंची हे आसता TCP जे कितें अप्रूव कोड आसा कंपाऊंड वॉल कितें तेंचे जें आसा तें तेणे रिजेक्ट करचें आणि हें भायर उडोवचें म्हूण।